पळय एक लक्षात दवरपाक जाय, हांव स्पोर्ट्स मिनिस्टर जाल्यार 1 वर्स बरोबर काय न्ही. स्पोर्ट्स डे जो सेलिब्रेट करता फाटली 12 वर्सां लक्षात येता. आनी तो कार्यक्रम जो आसा तो पंतप्रधानाच्या आदेशान जो चलता. आनी तो कार्यक्रम जो आसा गोंयाक मॉनिटर जो आसा न्ही मुखेली आसा न्ही की मुख्यमंत्र्यान मॉनिटर करता. वास्तवीक जो आसा न्ही आयुष मिनिस्ट्री आनी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री आनी मॉनिटर करता. आनी त्या नंतर की डिसिजन मागीर लेट डिसिजन जालें की तो स्पोर्ट्स मिनिस्टरान करपाचो लेट डिसिजन. आनी लेट डिसिजन जातकच जो आसा न्ही की मागीर जी लास्ट इयर एम्पॅनल एजन्सी आसले पळय न्ही की ताकाच ती ताणी करचें अशें मुख्यमंत्र्यांनी आमी ठरलें. आनी ताका ताणी ताज्या त्या एजन्सीन तें केलें म्हणजे ती ताका खबर आसा म्हणून. आनी म्हणजे आज जरी बाबा इतले दीस जाले जाल्यार सुद्दां ताणी जी तांची जे बिल आसा ती सुद्दां सर्टिफाय केल्ली आनी त्या एजन्सीक आमी पयशेय दिले ना. आनी एज पर जे आसा एम्पॅनल गव्हर्मेंट मनीस की एक्टा प्रमाण बाकीच्या की गव्हर्मेंट ऑथरायज जे एजन्सी दिल्ली आसा एम्पॅनल केल्ले आसा की तांकां ताजे थ्रूच केल्ले आसा. खंयच्याच प्रकारची गजाल आमी चुकी करूं ना. त्या एजन्सी अजून पयशे आमी फारीक करूं ना. आनी त्यामुळे जे कितें आरोप करता की त्या आरोपाक काय अर्थच ना. आनी ज्या तरेन म्हणजे एखादें जर डायरेक्टराक ताणें विचारपाक येवपाक जाय आसलें ती एक सभ्यता आसपाक जाय आसली. ती पळयली जाल्यार ती तो बाजार पळयलो कोण कितें म्हणटा आनी कोण हाडून जे आसा बीजेपी आनी हाका पार्टीचे ते घालताले. म्हणजे त्यामुळे हांव सांगना तुमकां पळय ती एक कशें दुनिया सुद्दां एक सभ्यता ही मेंटेन करपाक जाय ती जी मेंटेन केलीच ना. आनी पूर्णपणे जे आसा न्ही म्हणजे त्या एजन्सीक तांकां अर्दवट नॉलेज मेळ्ळें आसा अर्दवट म्हायती मेळ्ळी आसा. त्यामुळे आमी त्या एजन्सी अजून ताजी बिल आसा न्ही ती स्क्रुटनायज केले उपरांत मागीर येतली आनी त्या उपरांत ते बिल फारीक जातलें. ताका पयशेय दिले ना आनी त्यामुळे कितें तें म्हाका लक्षांत येना. सर आनी दुसरें म्हणल्यार आतां एसटीची म्हाका मिटींग जाली सगळे लिडर हांगा आयिल्ले. सो रिजर्वेशनाचे तुमची आतां फुडें वचत आहा कितें रिजर्वेशन विशय आसा न्ही तो पळय हांव एज ए मंत्री आनी ते म्हजे कडेन जो आसा कांय जे फॉलोअप करपाची जबाबदारी दिल्ली आसा त्या संदर्भांत जे आसा ते म्हाका तांणी कांय विशय आसा न्ही खंय पावला कितें जाला ही म्हायती दिवपा खातीर म्हाका ताणें आपयलें. जाता दिसता तुमकां पळय जावपाची दृश्टिकोनांतल्यान आमी सगळे प्रकारचे प्रयत्न करता. हांगा मुख्यमंत्री प्रयत्न करता. आमी काल 2-3 दिसां पयलींच मेळिल्ले आनी ताणें सांगलें की आपूण परत एकदां ते सिरियसली प्रयत्न करता. आमचे अध्यक्ष म्हाका मेळिल्ले आनी ताणें सांगलें की आपूण सिरियसली प्रयत्न करता की त्यामुळे म्हाका पुराय हें आसा होप आसा की जातलें. ह्या असेंब्लीक कितें तरी येयला कारण तुमकां 20 दिसां पयलीं सांगलें 20 दिसांनी सांगता बट अजून येवं ना पण येतलें. पण त्या संदर्भात कंटिन्युअसली मुख्यमंत्री आनी अध्यक्ष फॉलोअप करीत आसा. पूण फाल्यां सीए निघून जालो जाल्यार ताका एक प्रोसिजर आसता तो प्रोसिजराक करपाक टायम आसा सर. प्रोसिजर जे 2 म्हयने आज समजा ऑगस्ट किंवा ऑगस्टाचे समजा बाय एंड ऑफ द ऑगस्ट जरी काडलें नोटिफिकेशन काढलें जाल्यार मग त्या फुडले 2 महिने आसा सेन्सस मागीर कहो जातलो सर. सेन्सस 2011 तेच सांगता थिंगा सांग सर. सर काणकोण कोण तरी आनी इलेक्शनां बसता आमकां देसाय म्हणून सो तुमकां कितें फरक पडटलो तो बसलो जाल्यार. पळय हांवें काल ताची बायट आयकला आनी म्हजे मतानुसार आसा न्ही हांव ताजें वेलकम करता. कारण लोकशाही मध्ये की प्रत्येकान आपल्या इच्छा व्यक्त करप आणि इच्छा व्यक्त करून ताणें कॉन्टेस्ट करप जे आसा न्ही ही लोकशाहीची लक्षणां बरी. आनी त्यामुळे म्हाका दिसता राजकारण म्हणजे आमदारकी आसा न्ही म्हणजे म्हाजी दिसपण एक कॉन्ट्रॅक्ट कशें कॉन्ट्रॅक्ट म्हणजे जे 5-5 वर्सांचे कॉन्ट्रॅक्ट आसता आनी कॉन्ट्रॅक्ट कोणें रिन्यू करप तें जनतेन रिन्यू करप. जनतेन त्या मनशान मत मारली त्या लोकांक दिसलें की ते रिन्यू करया ते रिन्यू जाता. फाल्यां दिसलें की हांव आतां 4 फावट आमदार आसा लोकांक दिसलें कितें जातलें की आतां रमेश तळगार मनीस नाका जाल्यार म्हजे कॉन्ट्रॅक्ट जे आसा न्ही ते डिस्कनेक्ट जातलें. कॉन्ट्रॅक्ट सोंपयतले म्हाजे लोक आसा. त्यामुळे आतां प्रत्येकान ह्या लोकशाही जे आसा लोकशाही उत्सवाक जे आसा न्ही सगळ्यांनी सहभागी जावचें आनी जेका लोक मान्यता दिता की त्या मान्यतेन ताणें वचचें. म्हणजे हांव ह्या मताचो मनीस. फाल्यां हांवूच कायमचो आमदार जावपाक जाय अशेंय म्हाजें मत. लोकांक जर दिसलें मस्तरक मनीस आसा न्ही बाबा बरें काम करता आसलें लोक म्हाका निवडून दितले. समजा दिसलें रमेश तळगार काम बरें करिना की हांगा नवीन आयिल्लो चेतन देसाय बरो आसा की लोक ताका निवडून दितले. ह्या मताचो हांव आसा. म्हणजे राजकारण हें अशें म्हणजे कोणा एकट्याची हें न्ही ती
बिझनेस न्ही आनी एकट्याचो विशय न्ही तो म्हणजे ती कशा की लोकांनी जर ते कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू केलें जाल्यार जातलें आनी रिन्यू करपा फाटलें कारण आसा सो तुका दिसना तुजो कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू जाता कितें तुजो कॉन्ट्रॅक्ट लोकांचेर डिपेंड आसा लोकांक दिसलें की लोकांचो तुमकां कसो आसा? लोकांक जर दिसलें की रमेश सावळकर मनीस जाय लोकांक तुम्ही कॉन्फिडंट ना तर कितें म्हणटा तुम्ही कॉन्फिडंट ना कॉन्फिडंट ना म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू जातलो म्हणजे म्हज्या कामाचेर आसा न्ही पळय हांव कशा तरेन काम करता हे तुमी जाणा काणकोणकार जाणा गोंयकार जाणा समजा म्हाका दिसता म्हजें काम सारकें आसा की समजा घडयेक लोकांक दिसलें की बाबा हें काम सारकें ना आपसानी तेव्हा आनी कोणाक निवडून निवडून दितलें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.